गोंयांत सध्या साबार कडेन उज्याच्यो घडणुको चालूच आसा। शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान बुधवारा पिसुल्ले वाठारांतल्या उद्योगीक प्लास्टीक स्क्रॅप कंपनीक उजो लागलो। उजो लागिल्ल्यान कंपनीक आशिल्लें सगळें प्लास्टीक लासून कुबर जालें। कंपनीक लागिल्लो उजो नियंत्रणान हाडपा खातीर उजो पालोवपी दळांचे झुजा पावड्यार काम चालू आसा। उज्याक लागून सरभोंवतणच्या वाठारांनी भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळां। शॉर्ट क्या क्या हुआ? लाइट से हुआ है सर। ये लाइट मतलब कम ज़्यादा हो रहा था, हाँ तो लगता है लाइट शॉर्ट सर्किट एमसीबी से मार दिया। हाँ, एमसीबी से स्पार्क वगैरह हो गया। हाँ, आप कंपनी में क्या प्रोडक्ट्स करते हैं? प्लास्टिक रिसाइकलिंग। प्लास्टिक रिसाइकिल। कि कितने साल से काम कंपनी ये से? अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ, उसके पहले दूसरा काम करता था। हाँ ओके। कितना लॉस होगा आपका? लॉस तो लगभग 18-20 लाख का होगा। आमच्या गावात इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा। हे आयज एके फॅक्टरीक रबरीचे जे रिसायकलिंग रबर करता प्लास्टीक तिका उजो लागलो हेजें कारण खूब आसा। तेंचें नियोजन सारकें नासता। आतां हांव फॅक्टरी कडेन ते येयलो जाल्यार सगळें तेंच्यांनी स्क्रॅप भितर भरलेलें आसलें प्लास्टीक। तें वेवस्थीत दवरीत जाल्यार ही परिस्थिती येयना। आनी दुसरें कितें, हांगा उजो लागल्या कारणान बाकीच्यो इंडस्ट्रीज आसा तांकां हो धोको आसा आनी ते आमच्यो बाकीच्यो बऱ्यो बऱ्यो इंडस्ट्री आसा तांचो प्रॉब्लेम जावं शकता। तेन्ना हेजेर सरकारान नियंत्रण दवरपाक जाय आनी ही पंचायतीच्या हितून पंचायतीक काय पावर दिना ही फॅक्टरींची चवकशी करपाक। तेन्ना कितें फॅक्टरी चलता, कसल्यो चलता, कितें चल्लां हांगा ते पंचायतीक काय इन्फॉर्म करिना ते। ताका लागून आमी पंचायती इन्स्पेक्शन करूंक मेळना, कसली फॅक्टरी ती खबर नासता। ताका लागून हेजेर सरकारान योग्य ते निर्णय घेवन सादारण एक सगळें इन्फॉर्मेशन पंचायतीक दिवचें की खंयच्यो फॅक्टरी कसल्यो आसा आनी खंयच्यो त्यो हानिकारक आसा त्यो कळपाक जायो। आनी तेंचें हांगा फायर हे आमच्या इंडस्ट्रीन एक फायर स्टेशन घालचें सरकारान, कित्याक इंडस्ट्रियल इस्टेट हांगा 2 आसा, एक होंडा IDC आनी एक पिसिल्ले IDC। आनी हांगा फायर स्टेशन ना, तेन्ना हांव आमच्या गोंयच्या सरकारा कडेन मागता की बेगीच्या बेगीन एक फायर स्टेशन करचें हांगा, जे हांगा जागो बी आसा आमचे